कार्मेल किरण वीक्षकांनो, तुमकां म्हजो मोगाचो प्रणाम। प्राजीत काळाच्या चवथ्या आयतारा ह्या दिसाच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत। आज आमी नियाळ करचो विशय काळोखांत रावून काळोख कसो सर्वस्व म्हूण चिंतिनासतना काळोखांतावन उजवाडाक येवंक, उजवाडाची भुरगीं जावंक, उजवाडाचो महत्व समजून घेवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय। हो विशय आज आमी नियाळ करया। देवाचे उतर जुआंव अध्याय 3 वाक्य 14-21। जशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय। तवळ ताका सदमंतलेल्या अरेकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतलें। देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सदमंतलेल्या कोणाकच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक। कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक। पुताक सदमंतलेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सदमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सदमानिना। ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या। ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपलीं कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो। खोटेपण आदारतेल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टेक पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना। पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हूण परगड जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता। देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता। मोगाचेनो, आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आत्मीक जिवितांत काळोख पयस करून उजवाडांत रावूं, उजवाडान जियूं, उजवाडाची भुरगीं जावं आनी तोच उजवाड हेरांतय पासारूंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता। चिंतया, एका भुरग्याक सोरची संवय आसा। एक दीस एक वस्तू सोरता आनी दुसऱ्या दिसा आनी एक वस्तू सोरता। अशें हर एक दीस एक एक वस्तू सोरून त्या व्यक्तीक, त्या भुरग्याक ते संवयेचें जाता आनी बरेंपण चलता। पाड संवये वरवीं उजवाड नापयस जाता, काळोख येता। एकलो युवजन इश्टाच्या बोलोवण्याक लागून एक पाड पिंतूर वा पाड करण्यांत, पाड बूक वाचच्यांत, पाड पिंतुरां पळयच्यांत मग्न जाता। पूण हर एक दीस ह्या संवयांत मग्न जावन वडिलांच्या विरोध वेता, वडिलांक कालतो जायना, बरेंपण सांडटा, वायटाची तो वाट धरता, वायटाक तो बोलता, नवीस वाट धरता। आनी एकलो इश्टांच्या वत्तायेक लागून सिगरेट ओडता, ड्रग्स घेता। हर एक दीस ही संवय मुखार सुन वेता आनी ह्या पाड ताच्या व्यक्तित्वाद्वारी तो ताची जिणी काळोखा सरशी व्हरता। अशें आमी पळयता, ल्हान ल्हान संगतींनी बळ जाल्ल्यो ह्यो वायट संवयो तांच्या जिवितांत बळवंत जातात, काळोखाक व्हरून पावयतात। काळोखांत आमी रावूंक सबारपोटी पसंत करता। काळोखूच सर्वस्व म्हूण लेखचें आसा, पूण त्या काळोखांतावन भायर येवंक, नवें जिवीत जिवंक, उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता। सांजू हांव ताच्या सुवार्तेंत आनी पत्रांत उजवाड आनी काळोख म्हणलो प्रस्ताव तवळ तवळ काडटा। ह्या दोनी वांजेलांत तशेंच पत्रांत आमकां काळोख आनी उजवाड ह्या दोनी संगती विशीं वाचूंक मेळटा। हें चिंताप क्रिस्ताचें न्हय, बगार सांजू हांव अन्य मुळांतावन घेतिल्लें म्हणलो थोड्यांचो वाद आसलो। पूण
मेल्ल्या दर्या लागीं मेळिल्ल्या प्राचीन दस्तावेजांत आमकां कळून आयलां की क्रिस्ताच्या काळार आनी ताच्या आदीं जुदेवांच्या साहित्यांत असलें चिंताप आसलें म्हूण सांगलेलें आसा. देखून उजवाडांनी काळोखा विशान क्रिस्ताचें चिंताप जुवांव ह्या वांजेलांत तशेंच पत्रांत स्पश्ट रितीन कळीत करता. जुवांव सांगता क्रिस्त जावन आसा उजवाड, क्रिस्त जावन आसा कोरो उजवाड. हांगासर उजवाड म्हळ्यार सोबाय, संतोश, पवित्रताय, जिवीत आनी देव. काळोख म्हळ्यार ना सोबाय, कश्ट, पाताक, वायट, अन्याय हे सर्व आमी काळोख म्हूण सांगता. काळोख आनी उजवाड केदींच सांगाता वचूंक साध्य. जुवांवच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता, पयल्या पत्रांत वाक्य 5-7 देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे ते काळोख सुना. उजवाड देवाच्या आजारपणाचो गुर्त आनी खंयसर उजवाड ना थंयसर आमी काळोख म्हणटा, म्हळ्यार देवाचें आजारपण थंय ना. मनीस काळोखांत आसतना त्या काळोखांतलो भायर येवंक आपल्या एकल्याच पुताक उजवाड जावन देवान ओपून दिलो. जुवांवच्या पयल्या अध्यायांत 9व्या वाक्यांत आमकां वाचूंक मेळटा, हरेक मनशाक उजवाड आयतलो, कोरो उजवाड संवसारी येवंक आसलो. पूण काळोखाची सकत मनशाच्या काळजांत रिगात तर ताका उजवाडांत रावूंक जायना. तो कोटेपणां धरता आनी समाजे मुखार नांव सोडूंक पळयता. ताणें करचेंच सारकें म्हूण चिंता. काळोखांत तो जियोंक आशेता, उजवाड तो पयस करता. पूण क्रिस्ताची शिकवण जावन आसा उजवाड. ह्या शिकवणेक विरोध चलचो तो काळोखांत जियेता. पूण जेजू ताच्या कुरपे वरवीं मनशांची काळजां तो उजवाडायता. कित्याक ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा मुखांतर काळोखाच्या सक्ते वयर जेजून जैत वेला हे आमी उगडास करूंक जाय. सोमी जेजू शांतीचो कुंवर म्हूण आमी सांगता. पूण ताच्या परगट चिनयेंत आमी पळयता संपूर्ण रितीची शांती ताच्या जिवितांत आसली गी म्हणून. जेजून लोकां खातीर वावरतना, शिकयतना ताच्या मिसा वावरांत पारिजेव शास्त्री तवळ तवळ ताका रेवड घालताले. ताच्यो सुकी सोदून काडूंक, साबालां घालूंक, लोकां मुखार ताका सकला घालूंक ते पळयताले. पूण ह्या फरिजेमा मदें आसलो एकलो व्यक्ती निकोदेमूस. तो जेजूक मानतालो. दिसा मदें सोम्यात येवंक ताका धैर्य नासलें, कित्याक तो काळोखांत आसलो. काळोख पडल्या उपरांत तो जेजूक मेळोंक येतालो. काळोखांत आसलो. काळोखांत हांव एकच फावटी उजवाडाक येवंक ताका साध्य जालें ना. पूण जेजूक ताणें मांडून घेतलो. ताची उतरां पळया. मेस्री देवान धाडलेलो शिकवणदार तूं म्हूण आमी जाणाव. देव आपणा सोबे आसल्या करीत तूं करताय तसलीं असर्यां कोणाच्यानी करूंक जायना. जेजू थंय उजवाड आसा म्हूण ताणें समजून घेतलें. तो काळोखांत आसलो पूण उजवाडा सरशीं येवंक तो प्रयत्न करता. जेजू क्रिस्त जावन आसा उजवाड. संवसाराक येवच्या प्रती एका व्यक्तीचो तो उजवाड जावन आसा. फरिसेव वर्गाच्या ह्या जुदेव अधिकारीक जेजू संपूर्ण रितीन उजवाड दिता. नवें जिवीत दिता. नवें जिवीत कसलें म्हूण ह्या व्यक्तीक तो समजोवनी दिता. गुणायेची शिकवण दिता. पयल्यान पयलें बापाच्या मोगा विशीं तो निकोदेमूसाक सांगता. पवित्र पुस्तकांतलीं फामाद उतरां हीं. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. देवाचो मोग अपरमीत मोग ह्या उतरांद्वारे आमकां स्पश्ट जाता. फामाद गीत आमी तवळ तवळ गायता. विचित्र विचित्र मोग तो देवाचो, भोव उंच आत्तय पावना, भोव गूण तळकय कळना, भोव रुंद पोंत सयत मेळना. विचित्र मोग देवाचो. आपलो
देवा बापान आमच्या मोगा खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ही उतरां निकोदेमुसाक स्पश्ट रितीन कळीत करता. तितले मात्र न्ही, पुरण्या आमकां जायते कडेन वाचूंक मेळटा. इजाया पुस्तकांत 49 अध्यायांत एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरात काय, पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यारय हांव तुका विसरचो ना. देवाचो मोग जेरेमिया पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. अध्याय 30 आनी 1. सस्नीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनय दाखोवन आसा. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल अध्याय 2 वाक्य 4 ते 5 मनासर सांगता. अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासून पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सोवें पुनर्जीवन केलां. देवाच्या दयेन आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. क्रिस्त जेजू थंय एकवटांत जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयलां आनी ताचे सोवें सिंहासनार बसचो अवकाश आमकां कर दिला म्हूण सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट कळीत करता. दुसरो विशय सोम्याच्या काकुळतीच्या विशयान समजोवणी दिता. जशें अरण्यांत मैजेन सर्पाक उबारलो गी, तशें मनशा पुताक वयर उबारूंक जाय. तोवळ ताका सदमंतलेल्याक एकल्याक सासनीक जिवीत लाभतलें. जो कोण सदमंता खंडीत जावन ताका नवें जिवीत वा स्वासनीक जिवीत लाभतलें म्हूण सांगता. सोडवंदराक कुर्सार मरूंक आसा म्हूण सांगतना त्या वेळार ताका समजूंक ना जावंक पुरो, पूण जेजूक कुर्साचें फर्माण दितना खंडीत जावन जेजून त्या वेळार सांगलेलीं उतरां निकोदेमुसाक स्पश्ट रितीन समजलें म्हूण हांगासर आमकां कळीत जाता. तिसरें जावन पवित्र आत्म्या विशीं अत्यंत गुंडायेची शिकवण ताका दिता. परत जल्माल्ल्या करीत मनीस देवाच्या राजांत रेगाचो ना. नवें जिवीत जियोवच्या विशयांत, नव्या वाटेन चलच्या विशयांत शिकवण दिता. कितलो काळोख वा पाताक आमचे थंय आसा. आमच्या पातका वरवीं सबार पावटी आमी काळोखान जियोवंक आशेताव, पूण देवाची दया परत्यान परत्यान आमकां उठयता, मोगांत रावूंक आपयता. पातकी जिणी बदलता त्या वेळार आमी देवाचो उजवाड आमच्या काळजांनी आमी देखता. आमच्या पवित्र स्नानाद्वारी सोमी आमकां उजवाड जावन आयला. कुरपेन बरसो उजवाड तो जावन आयला. केदोळ आमी देवा भिने आमचेच स्वाकुशेक स्वाबळा वयर आमी बरवसो दवरता, तेदोळ पर्यंत आमकां उजवाड सोडवून केवल सोपान जावन मात्र उरता. नीज उजवाडाचो अनुभव आमकां लाभना. बरुल्ल्या काळजांत बरुल्ल्या कोळशांत परत बरोवंक जायना. संवसारी जनवाय देवा उचेर पिशेपण म्हणून लेखलेल्याक मात्र क्रिस्ताचो उजवाड लाभतलो. क्रिस्ताचो कोरो उजवाड देखतेल्याक आम्हा सर्वांक भुरग्यां सारकें मौन जावंक जाय. हे भुरग्याक आमी पळयता. एक भुरगें मारो उतरतना आपल्या आवय बापायचो हात कट्ट धरता. ताका वाहन जावंक पुरो हेर संगती कसल्याच रितीचो अडखळ जावंक पावनात. हेर संगते विशीं कसलेच रितीचो भिरांत त्या भुरग्याक ना, दुबाव ना. हर एक संगतींत ती आपणाक सांगची ना. ती म्हाका सांगात दितात म्हणल्यार बरोवशान आवय बापायचो हात तें भुरगें घट्ट धरता. आमचे तें आसलो उजवाड आमी हेरांक दिवंक जाय. देव आमकां सांडिचो ना म्हणलो तो बरवसो आमच्या जिवितांत तिर व्हरूंक जाय. ताचे सोवें देवा सोवें हांव भद्र आसतलों, भद्रती म्हाका मेळटली म्हणल्या भरवशान केदळ आमी आमची जिणी जियेता त्या वेळार कोरो उजवाड आमकां लाभता. सांत पावल ताच्या पयल्या पत्रांत सांगता अध्याय 1 देवा सोवें आमी एकवटांत आसा म्हूण सांगूंक आमी काळोखान चलता जाल्यार आमी फडकेरी आमी सता प्रमाणे आमी जियेना. उजवाडांत आसा म्हूण सांगता पूण त्या उजवाडा प्रमाणे आमी जियेना. तें निजायकी
नीस जिवीत न्ही उजवाडाचें जिवीत न्ही केदाळा आमी उजवाडांत आसा म्हूण सांगता खंडीत जावन उजवाड तो हेरांक आमी दिवंक जाय देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसा म्हण जालें म्हण सांत पावल ताच्या पत्रांत सांगता देखून हर एक दीस नव्या बरवशान काळोख सांडून उजवाडांत दिवशी मेटां काडूंक उजवाडाचीं भुरगीं जावन उजवाड आमच्या दिसपडत्या जिवनांत जेजू मुखांतर आमी देखूंक प्रयत्न करया एक फावटी एका काळोखाच्या कुडांत शांती भावार्थ आनी मोग मुळ्यो वाती पेटोवन आसल्यो त्या वेळार शांतीची वाट सांगता आजकाल खंयसरी शांती समाधान पळोवंक मेळना म्हूण निराशेन ती वाट पालवता भावार्थ म्हणटा आज लोकां थंय भावार्थ उणो जाला भावार्थ लोकां थंय पळोवंक मेळना म्हणून सांगून भावार्थाची वाट पालवता उपरांत मोग म्हणटा लोकां मदें झगडे मारामारी सोडून वसात खंयसरी मोग खरो मोग दिसना राग द्वेश हर एक कडेन रास करता म्हणून सांगून मोगाची वाट पालवता आनी ह्या काळोखाच्या कुडाक एक भुरगें थंयसर वेता आनी उजवाड नातलो पळोवन निराश जाता आनी त्या वेळार चवथी वात त्या भुरग्याक बरवशान भरता हांव जावन आसा बरवशाची वात म्हज्या उजवाडान एर वाती पेटोवंक खंडीत साध्य आसा आनी त्या वेळार तें भुरगें उजवाडाच्या वातीन शांती भावार्थ मोग ह्यो तिनी वाती पेटयता बरवसो आसा तर खंडीत जावन आमी नव्या वाटेन चलोवंक उजवाडान जियोवंक खंडीत आमकां साध्य आसा ह्या संवसारांत काळोख पयस करून पाताक पयस करून उजवाडाचीं भुरगीं जावं देव ह्या उतराद्वारी आमकां आपयत आसतना नव्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करया उजवाड दिवनूच गेल्यार मात्र काळोख मायक जाता उजवाड दिवनूच या आनी काळोखा सरशीं दिश्ट लायन आसतना उजवाडाच्या वाटेन मुखार सरूंक तीर बरवशान आमी मुखार सरया काळोख आसा उजवाड आसा पूण स्वातंत्र्य देवान आमकां दिलां आमकां दिल्लें तें स्वातंत्र्य नीज वाटेन चलच्यान सताच्या वाटेन चलच्यान वायटांतावन पयस रावच्यान उपयोग करूंक दिल्लें तें स्वातंत्र्य संपूर्ण रितीन पाळूंक जाय आसली कृपा हर एक दीस प्रत्येक रितीन पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या वैयक्तीक मागण्या वेळार सकाळी संजेच्या मागण्या वेळार प्रत्येक रितीन देवाचो आदार आमी मागया हर एक दीस नवें जिवीत जियोवंक आमी प्रयत्न करया जेजूचो सांगात देवाची कृपा आमकां सदांच कृपेन भरतली सताच्या वाटेन चलोवंक आदार दितली आमेन Santa, Samanda.
संसारी मुनशारूप घेतले मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सूर्या परी देवपण सांडून आयलोय या संसारी मुनशारूप घेतले मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सूर्या परी Jesu barca naman tuka Jesu barca bandan tuka Mesa manchegar wale kurpesa Wengin tu jasada samat naman Mesa manchegar